वायट दिसता हे हाय एटेंडन्स एमपीटी पळय करता जाय तेन्ना थंय गेट घाली जाय तेन्ना हे बंद केलें सो एमपीटीन आमकां विकते घेतल्या काय कितें सो इट इज सो बॅड आज हांगा कितलीशींच बायलां हांगा आमचे लोक हांगच्यान शॉर्टकट पडटा म्हणून ह्या ब्रिजा वयल्यान वतात तेच तर वेलंकनी चॅपलाचे सगळे डिवोटीज आसा ते हो ब्रिज यूज करपाक थंय वतात आतां सप्ता येता सप्ताचे लोक तेवटेंतल्यान हांगा येतात आनी एमपीटी कोणाक सांगनासतना विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑथॉरिटी म्हणजे स्वतः आपण ऑथॉरिटी जाऊन सगळे बंद केलं सो वी हॅव टोल्ड देम टू फर्स्ट इमिडिएटली रिमूव्ह दिस ओपन द ब्रिज इन्फॉर्म द म्युनिसिपालिटी हॅव एन इन्स्पेक्शन आणि कितें तुमचो प्लॅन आसा तो आमकां सांगा विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी तुम्ही जाय ते करूंक शकना हांगा ऑथॉरिटीज आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा म्युनिसिपालिटी आसा तुमकां कोण लागना म्युनिसिपालिटीच ऑथॉरिटी जाली म्हणजे तुम्ही जाय ते बंद करता जाय ते हे करता तुमकां खबर नासलें वो अनसेफ आसा काय कितें तो तुम्ही एमएलए खंयचे हांगा 2 एमएलए लागता संकल्प आमोणकर आनी हांव तुम्ही आमकां एक दीस तरी इन्फॉर्म केलें की अशें जाता बाबा आमी बंद करपाक सोदता सेफ्टी मेजर्स घेवपाक सोदता तुम्ही सांगले केन्ना भितर जातले कितें जातलें असो थंय बी ड्रायव्हर इलेवूय जाल्लो पूण आमकां ताणें विचारून आमी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी केल्लें आज गरीब समाजाचो लोक जो आसा हू कॅनॉट एफोर्ड ट्रान्सपोर्ट ते हांगच्यान चलत वतात आनी तांकां तुमी हें करता वॉट इज युअर तुमचें इंटेन्शन कितें आसा आर यू डिफाईंग ऑल द ऑथॉरिटीज वी आर ऑलवेज सपोर्टिव्ह ऑफ एमपीटी बाबा तुमचो बिझनेस जावचो आनी तुमका बिझनेस जावन आमच्या लोकांकूय बिझनेस जावचो सो आज आमी पळयता की एमपीटी इज नॉट टेकिंग एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स दे आर स्वता ऑथॉरिटी स्वताच जज स्वताच एप्लिकंट सगळे स्वता सो आय थिंक सो दीस इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड म्हाका दिसता दीस शूड बी स्टॉप एमपीटी केदी व्हडली जावं आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी कितें करता तें करपाक सेफ्टी आसा जाल्यार तुम्ही 20 तारखेर बोर्ड मारला आणि आज तुम्ही येऊन सील करता म्हणजे 7 दीस कितें जालें जाल्यार तुमचे आमच्या लोकांचे जीवन न्ही तें म्हणजे आमचें जीवन तुम्ही लोकांचे चिल्लर धरला थंय भायर गेट घाली थंय एक्सिडंट जाला आनी कोण मेलो जाल्यार तें एक इश्यू सो आय एम रिक्वेस्टिंग एमपीटी दॅट प्लीज डोंट टेस्ट पीपल्स पेशन्स आमी हांगा आमकां लोकांक निवडून दिल्या म्हाका वास्कोन निवडून दिल्या संकल्पाक थंय निवडून दिल्या आनी आमकां दोनूय जाणां एफेक्ट जाता एनीथींग हॅपनिंग यू शूड टेल अस सो दॅट वी कॅन इन्फॉर्म अवर पीपल बाबा अशें जावपा आसा हो ब्रिज आनी थोड्या दिसांनी परत जातलो थोडे दीस मातशें सोंसया कितें तें आमकां कळपाक जाय हांव तांच्या ऑफिसरा कडेन उलयलो ही वॉज ऑल्सो एग्रींग अँड आय थिंक पयलीं म्हणटा तें म्युनिसिपालिटीक इन्फॉर्म करपाक म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आसा वेदर इट इज रियली नेसेसरी काय कितें दे वील ऑल्सो दिस थिंग ते आपली स्टेबिलिटी पळयतले सो म्हजो एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट तुम्ही बिझनेस करता आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना एमपीटी मे ग्रो 10 फोल्ड आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना बट वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां लोकांनी निवडून दिल्या आमकां कोणें बसोवना सो तुमची कर्तव्य आसा कितें घडटा न्ही वास्को भितर जाल्यार मुरगांव भितर जाल्यार दाबोली भितर त्या वाठारांतल्या आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी सांगपा जाय जाणे करून आमी आमच्या लोकांक तयार करपाक शकतात आमी ताका तेंच विचारलें न्ही की तुमकां आतां कळ्ळें काय म्हणून तुमी आतां नोटीस घेवन मारतात पयलीं आनी आतां हें करतात सो हें फक्त दाखोवन दिता की एमपीटी सद्या ऑर एमपीए is trying अबलो हाका पळया आतां तो पळयता ही कॅनॉट एफोर्ड टू गो बाय टॅक्सी ही कॅनॉट एफोर्ड गो बाय पायलट ताचें घर त्या सायडीन आसा एक पायलट दिल्यार ताका 30 रुपया दिवचे पडटा सो तो 30 रुपया साल्वार करपा खातीर ह्या ब्रिजा वयल्यान वता अशे धाकट्या समाजांतल्या लोकांक तुमी सपोज त्रास करपाक लागले हू वील कीप क्वायट नोबडी वील कीप क्वायट केन्नाय एमपीटी शॉकिंग दिता फाटीं गेट घातले तर चोऱ्यांक घातली रातची घातली कोणाक खबरूच ना मागीर आमी थंय गेले आनी स्टॉप केले म्हणून ती थंय मेरेन उरली नाल्यार केन्नाच ते वयर घालून काबार करपाचें हे पळय आतां पळय हो फूड ब्रिज हो लोकांक खातीर जे गरीब लोक एफोर्ड करपाक ते आमदारान सांगले बस नाल्यार पायलट करूंक शकना ते चलोन हो यूज करता ते कितलीच वर्सां जालीं ना हांव म्हणटा बाबा रिपेर करपाचें कितें करपाचें आमकां लेटर करा आमकां लेटर करून ब्लायंडली तुमी बंद करता म्हण तुमकां कोणी दिला जबाबदारी सगळी हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका जाल्यार हे सांज मेरेन हे तुमी काडपा जाय नाल्यार आमी ते मोडून काडटले आनी यू मेक अ लेटर टू म्युनिसिपालिटी सेयिंग दॅट हो ब्रिज हो हेचेर आहा प्रॉब्लेमॅटीक आहा आमी रिपेर करता म्हणून आनी कितले दीस तुमी लायतले तो रिपेर करपाक कित्याक आमकां लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो प्रॉब्लेम आसा आनी इतले दीस लागतले पूण हांव आतां म्हणटा सप्तक लागीं पावला तुम्ही एक सप्तकाच्या पयलीं जाता जाल्यार सप्तक पयलीं करा नाल्यार सप्तक जावन कितें काम सुरू करपाचें आतां काम करा पूण आतां त्या तुमी ओपन करा हांव आमदाराक सांगता तुवें कडक कारवाई करपाची आनी एक्शन घेवपाची आता सरान सांगता प्रमाणे चेअरपर्सन सांगता प्रमाणे खरें खबर आमी आतां पळयता आतां हांव सुद्दां आतां पळय असो मांगरांतल्यान असो येयलो आतां पळयत जाल्यार एक नोटीस मारल्या ते आसपा आनी ते आमच्या गरीब लोकांक त्रास हे पळोवपाक गेला न्हू आनी आतां सप्तक येता सप्तक म्हणजे आमचो गोंयांतलो आमच्या वास्को तरी सामको स्पेशल फंक्शन आमचें आनी वेगवेगळ्या गांवांसून लोक येता न्हू त्या लोकांक त्रास जावपाचे न्हू तितले बेगीन एमपीटी सरान
आणि कोणी आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या आहा ते हे घेवपाचे. आमचो सगळ्या लोकांचो वास्कोकारांचो जावं सगळ्या आख्या मांगरातले सगळे न्यू वाड्यार पासून सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसतलो. आणि हांव एक भजनी कलाकार सप्तकाचे हांव आतां सुरवात करता. म्हाज्या अंडर जवळ 400-500 कलाकार आसा. तांकां सगळ्यांक घेवन आमी आमचो MLA सर राजीव आई त्याच्या फाटल्यान आसतले. आमी हेच्या फुडें बी केले आमी आसतलेच म्हणजे आसतले.